बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन. सात म्हणता देवाक सोर पदवीधर बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर असणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सगळ्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे सांबाळलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंच पिलादाकात आनी कोस मरण सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेलेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जीवन जाला, स्वर्गात चला, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजाक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेलेल्याची मुसबी करून येतलो. सात म्हणटा पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकाच्या मोगसोण्याक कुडीचें जेवसपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरे कृपान बोलले सुरेश पो तुझ्या ते अवसरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू. नमान मरे कृपान बोलले सुरेश पो तुझ्या ते अवसरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपान बोलले सुरेश पो तुझ्या ते अवसरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. वैमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदीं तसो आता आनी सदां सदां काल आमेन. नियाल्या पांच मिस्तर नियाळ्या पांच मिस्तर पहिला मिस्टर सुम्या जेजू क्रिस्त आपले पदवीन तिसऱ्या दिसा मेल्याऱ्यांतलो जीवन जालो. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुज्या रास आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां धाडणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. नमान मरे कृपान बोलले सुरेश पो तुज्या ते अवसरामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपान बोलले सुरेश पो तुज्या ते अवसरामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपान बोलले सुरेश पो तुज्या ते अवसरामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपान बोलले सुरेश पो तुज्या ते अवसरामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपान बोलले सुरेश पो तुज्या ते अवसरामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपान बोलले सुरेश पो तुज्या ते अवसरामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपान बोलले सुरेश पो तुज्या ते अवसरामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपान बोलले सुरेश पो तुज्या ते अवसरामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपान बोलले सुरेश पो तुज्या ते अवसरामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपान बोलले सुरेश पो तुज्या ते अवसरामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदीं तसो आता आनी सदां सदां काल आमेन.
म्हज्या जेजू बोगस आमची पातकां निवार आमकां हेमखंडांतल्या उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक सडकार व्हर अदीक करून चड गरज आहलेल्यांक. दुसरो मिस्तर सुम्या जेजू क्रिस्त जिवंत जातूच 40 दिसांनी स्वर्गार चडलो. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तान्या पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुटपीन बलयली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तुऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरेदाच्या माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपीन बलयली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तुऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरेदाच्या माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपीन बलयली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तुऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरेदाच्या माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपीन बलयली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तुऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरेदाच्या माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपीन बलयली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तुऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरेदाच्या माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपीन बलयली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तुऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरेदाच्या माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपीन बलयली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तुऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरेदाच्या माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपीन बलयली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तुऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरेदाच्या माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपीन बलयली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तुऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरेदाच्या माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपीन बलयली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तुऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरेदाच्या माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. म्हजे जेजू बोगस आमची पातकां निवार आमकां हेमखंडांतल्या उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक सडकार व्हर अदीक करून चड गरज आहलेल्यांक. तिसरो मिस्तर सुम्या जेजू क्रिस्त स्वर्गार वयतस पाटयलो देस बी सांताक सणाक म्हणलेले सुवाते जुंय असली अंकवार मरे आनी आपोस. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुज्या रास आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मोरे कृपान बोलले सरेस्पो तुज्या ते संवसारामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपान बोलले सरेस्पो तुज्या ते संवसारामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपान बोलले सरेस्पो तुज्या ते संवसारामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपान बोलले सरेस्पो तुज्या ते संवसारामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपान बोलले सरेस्पो तुज्या ते संवसारामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपन बोलले सुरेश पो तुझ्या थंयसा श्रमदे तूं सोदो आनी सदो तुजो पूत जेजू बागेंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बोलले सुरेश पो तुझ्या थंयसा श्रमदे तूं सोदो आनी सदो तुजो पूत जेजू बागेंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बोलले सुरेश पो तुझ्या थंयसा श्रमदे तूं सोदो आनी सदो तुजो पूत जेजू बागेंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बोलले सुरेश पो तुझ्या थंयसा श्रमदे तूं सोदो आनी सदो तुजो पूत जेजू बागेंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीन तसो आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हे म्हजे जेजू भोगस आमची पातकां निवार आमकां हेमकोणांतल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक सरकार व्हड अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक चवथो मिस्तर समया जेजू मना उपरांत आंकार मारी सभार वचून सरकार गेली. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तान्या पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कुडपेन बलयली सर्वेस पोर तुजे थंय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदोवप आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे दयाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कुडपेन बलयली सर्वेस पोर तुजे थंय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदोवप आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे दयाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कुडपेन बलयली सर्वेस पोर तुजे थंय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदोवप आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे दयाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कुडपेन बलयली सर्वेस पोर तुजे थंय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदोवप आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे दयाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कुडपेन बलयली सर्वेस पोर तुजे थंय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदोवप आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे दयाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कुडपेन बलयली सर्वेस पोर तुजे थंय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदोवप आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे दयाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कुडपेन बलयली सर्वेस पोर तुजे थंय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदोवप आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे दयाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कुडपेन बलयली सर्वेस पोर तुजे थंय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदोवप आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे दयाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कुडपेन बलयली सर्वेस पोर तुजे थंय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदोवप आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे दयाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कुडपेन बलयली सर्वेस पोर तुजे थंय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदोवप आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे दयाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी आतां सदां सदां काल आमेन. आमी जेजू बोगस आमकां निवार आमकां सगळ्या आत्म्या सरकार वर करून सरकार पांचवा मिस्टर पवित्र साकार मरेच्या मस्तकार मुकुट घातली आनी केली तिका स्वर्गा आनी संवसाराची राणी. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुज्या रास आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
नमन मरे कृपन मुलेले सुरेश तुझ्या ते सहस्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत येसू. बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपन मुलेले सुरेश तुझ्या ते सहस्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत येसू. बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपन मुलेले सुरेश तुझ्या ते सहस्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत येसू. बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपन मुलेले सुरेश तुझ्या ते सहस्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत येसू. बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपन मुलेले सुरेश तुझ्या ते सहस्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत येसू. बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपन मुलेले सुरेश तुझ्या ते सहस्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत येसू. बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपन मुलेले सुरेश तुझ्या ते सहस्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत येसू. बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपन मुलेले सुरेश तुझ्या ते सहस्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत येसू. बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपन मुलेले सुरेश तुझ्या ते सहस्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत येसू. बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपन मुलेले सुरेश तुझ्या ते सहस्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत येसू. बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदीन तसो आता आनी सदां सदां काल आमेन. हे म्हणजे म्हणजे जेजू भोगस आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यान सरकार व्हड अदीक करून चड गरज आसलेल्यान. नमान प्राणी काकुतीचे माये तूच घे आमचें जिवीत अमृत आनी बोरमासो आमी परदेशी एवेची बालकां तुका उलो मारता ह्या दुखाच्या खोंडांत आसतना सुस्कार सोडून रुदोन करून माई तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळचे रातीनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं कोणवाली आनी मोगाल तुलो बांकवार मरी ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. बागेंती देवाचे माये आमचे खातीर विनोती कोर जें जेजू क्रिस्तान बसयलां तें आमकां फावो जावचें. एक आमच्या बापानं मन बरें भेटयता बाप साहेबाच्या सभासद आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुज्या रास आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन बुडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरे कृपन वलेले सुरेश तुझ्या त्या सहस्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सदां काल आमेन.
सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो युकार. तुमकां आज आमी किरीत भाशेन दुसरो दीस करता नोवेनाचो सान फ्रांसीस शावेराचे. आज समुदाय जी हे नोवेन आनी मांडावळ सांबाळटा ती जावन आसा देवसुआ पिकेन. किरीत भाशेन देवान तांचे आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी तांचे खातीर किरीत भाशेन मागतल्या आनी सोंपून गेल्ल्या सगळे ह्या सॅक्टरांतले ह्या विभागांतल्या भावा भयणां खातीर देवान सासणाचो विसव दिवचो म्हूण तांचे खातीर मागता. तशेंच दुसरें तेसांव आज भलायकी पासत एंथनी फेर्नांडीस आनी फामील किरीत भाशेन आपल्या आनी आपल्या फामिली खातीर हे मीस भेटयतना मागूंक लायता. बरी भलायकीन तांकां सांबाळ म्हूण तांचे खातीर मागुया. तशेंच मागूंक लायता आज लग्नाचो वार्शीक दीस आल्बर्ट आनी बेर्नादीन डिकॉस्टा तांचे खातीर. तशेंच आज जल्माचो दीस आंतोनियो मिनेझीस ह्या आमच्या भावाचो ताचे खातीर आमी मागुया देवान ताका बरी भलायकीन सांबाळूं म्हूण. मगर बाबा भयणो आमचे मदें आसा पाद्विगार कुट्टाळेचो फादर पियो आल्मेदा. तो जावन आसा दीन मुर्मुगांव वाराड्याचो. किरीत भाशेन आज देवाचें उतर तो आमचे मदें पुरगुट्टलो आनी आमकां देवाच्या उतरा प्रमाणे कशें जिवचें ताची तो तीर खोलायेन समजणी दितलो. ताका आमी माये मोगाचो येवकार दितना फादर तुका ह्या आमचे फिरगोजीन किरीत भाशेन तुवें आमचें आमंत्रण स्विकारलें आनी देवाचें उतर पुरगुटूंक सगल्यांक आमकां तूं आज दितलोय देखून आदी फुडें तुका दिन वाजता आनी तुज्या आनी तुज्या फिरगोजकारांचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना तुज्या वावराचेर देवान अदीक आनी अदीक आशिर्वाद दिवं म्हूण आमी किरीत भाशेन मागता. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तर मोगाळ बाबडींदो आमी कुशालकायेन तुमच्या ह्या आस्काराची भागिवंत फ्रांसीस शावेराची ही परब परबेक तयारी करच्याक ही नोवेनाची तयारी करतात. किरीत भाशेन आयचो विशय जावन आसा जेजूचो अनुभव घेतल्या उपरांत ती कुशालकाय आमी दुसऱ्यांक वांटूंक. किरीत भाशेन आयज ह्या मिसान आमी वांटो घेता तेन्ना शिव वर्तमानाची कुशालकाय आमी अनुभव आनी ती दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां जायते फावटी संदी मेवल्यात. सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन त्यो आमी इबाडलेल्या खातीर असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचें भोगसणें मागुया. हांव पातकी सोदवेदा देवाक आनी तुमकां बावडींदो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत काय घेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवतांनीक भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोद पुर्विदा देव आमची काकलूत करो आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. सुम्या काकलूत कर. सुम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सुम्या काकलूत कर. सुम्या काकूत कर. प्रार्थुया. आमची एक एकल्याची मागणी गोजो आमी बापाशीन दवरुया. आयज पवित्र सभा आमची गोंयची भागिवंत कातारीन अलेक्झांडराचे सेंट कॅथरीन ऑफ अलेक्झांड्रिया हाची परब करता. ती जावन आसा आस्कारीन आमच्या गोंयच्या मुखेल इगोजेची से कॅथेड्रल आमी म्हणटा. आनीक जेजूचें राज विस्तारूंक आपुणूच ते एके भाशेन माड्टी जाली. जेजूची कुशालकाय वांटना तिकाय हे माड्टीरपण भोगूंक पावली. तो तिची मजत मागून सान फ्रांसिस्काची मजत मागून आमचे जिवितान जेजूक आमी सदांच साक्षी जावंक आमकां आदार मागुया. सुर्गींच्या बापा
अलेक्झांडराच्या कातारिनान तुज्या भाग्यवंत रोगसाक्षीन आयच्या दिसा सोर्गेच्या जिविताक जल्मोवचे खातीर तुज्या मोगा पासत कुशीन मरण सोंसलें हो ताचो जैतिवंत जल्म संतोशान समारंभान तांचे भाशेन आमकांय कश्टां दोगां मदें बोलवून कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवावान आनीक एक व्हड आनी अवचीत खुणां पळयली. 7 देवदूत 7 कास्ती घेवन आसले. ह्यो निमाण्यो कास्ती कित्याक तांचे वरवीं देवाच्या रागाची शिरनोट संपाडटली. तेन्ना कोचेच्यो आनी उज्याचो एक दर्या कसो हांवें पळयलो आनी मोनजातीचेर आनी तिचे मुर्तीचेर आनी तिच्या नांवाक बोलदेक दिल्ल्या आंकड्यांचेर जैत वेलें तांकां कोचेच्या दर्या सरशीं उबी आसलोलीं हांवें पळयलीं. देवान दिल्ल्यो किनोऱ्यो घेवन तीं देवाच्या चाकरा मोइजसाचें आनी मेंढऱ्याचें गीत गायतालीं. सर्वेस्परा सोर पदवेदार देवा, कितलीं व्हडलीं आनी विचित्र तुजीं कर्तुबां. राष्ट्रांच्या राया कितलो प्रमाणीक आनी सैतेवंत सगल्यो तुज्यो वाटो. सर्वेस्परा तुका कोण भियेना जाय? तुजी तुस्त करी नासतना कोण रावत? कारण तूं एकलोच पवित्र आनी तुजी प्रमाणीक कर्तुबां सगल्यांक ठावीं. देखून सगलीं राष्ट्रां येतलीं आनी तुका नमस्कार करतलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. सर्वेस्परा सोर पदवेदार देवा, तुजी कर्तुबां कितलीं अजापांचीं. जबाब. सर्वेस्परा सोर पदवेदार देवा, तुजी कर्तुबां कितलीं अजापांचीं. सर्वेस्पराक रोचून गा नवें गीत सुंदर सोबीत. तांणी केल्लीं ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. सर्वेस्परा सोर पदवेदार देवा, तुजी कर्तुबां कितलीं अजापांचीं. इस्रायलाच्या कुळांतान आपलो तीर विस्वाशी मोग मनान धरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्यां मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. सर्वेस्परा सोर पदवेदार देवा, तुजी कर्तुबां कितलीं अजापांचीं. दर्यातोर उपोट बोल्ला, दर्याची गाज आयकून दी. प्रितुमे वस्ते जिव्यां तांचो आवाज आयकून दी. नदयाच्यो ताळयो पेटोवन पर्वत आरडून संतोसान. जबाब. सर्वेस्परा सोर पदवेदार देवा, तुजी कर्तुबां कितलीं अजापांचीं. सर्वेस्पोर पळे आयलो. आख्खे पृथ्वीचो तो मुनसुबी करूंक आयला. मुनसुबीची नीत कोत्तलो आनी समेस्त पर्जांची नियायेन जातोली सोडटी. जबाब. सर्वेस्परा सोर पदवेदार देवा, तुजी कर्तुबां कितलीं अजापांचीं. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. सोमी म्हणटा, मरो पर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकूट दितलो.
सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, पूण हें सगलें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले. तुमकां देवस्थानान आदीं करून बणकोणीन घालून राजा आनी राजपालांच्या फुड्यान ओडून व्हरून तुमकां दुमाडो दितले. स्वताची गोवाय दिवंक हो तुमकां सोयीक जातलो. म्हणटूच कसलो पोर्तिपाड करचो ते आदींच फुडें तुमी चिंतचे न्हय म्हूण घट मनान दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर पोत्तें उलोवंक तुमच्या सगल्या दुस्माना कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय भाव भयण सोयरीं दायरीं इश्मीत तुमकां धरून दितलीं आनी तुमचे भितरलीं कांय जाणां जिवेशीं मारतलीं आनी म्हज्या नांवा पासत सगलीं तुमचो द्वेस करतलीं. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नाश जावचो ना. तुमचे तिराय उद्देशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. तर मोगाळ बाबडींदो आयज हो विशय आमी नियाळटाव. जेजू दर्शना अनुभवांतल्यान मेळटा तो संतोश वांटूंक भाग्यवंत फ्रांसीस जालो जेजूचो गोवाय. म्हणटूच जेजूचो अनुभव एनकावंटर विथ जेजस आमकां ही कुशालकाय दुसऱ्यांक वांटूंक आदार जाता. मोगाळ बाबडींदो आयच्या ह्या विशयाचेर नियाळ करता तेन्ना कितें भाशेन म्हाका एक तरणाट्या सांताचो याद येता. तुमी जाणात फालींच कांय म्हयन्या आदीं गेल्ल्या म्हयन्यान पाप साहेबान कालो आकुतीस म्हणटा ते एका तरणाट्याक भाग्यवंतपणाचो दर्जो दिलो. ह्या तरणाट्यान कितें केलें काय 14-15 वर्सांची पिराये तो मेला आनीक ताचें जिवीत एक विचित्र कहें. तो जल्मलो तुमी जाणात इंग्लंडाक इतालियान आवय बापायक आनी परतून तेमी इतालियान ते ओरिजीन परतून इतालियाक गेलीं आनी थिंगा तो शिकलो आनीक तरणाटो भुरगोच कसो देवाच्या पेल्याच्या मोगान तो वाडलो. आनीक आमी जाणात 7 वर्सांची पिरायेर जेन्ना ताका ताणें कोमयन्याक गेलो ते दिसांतल्यान तो दर मिसाक एवरीडे मिसाक वचपाक ताणें हो नेट घेतलो. आनीक आमी जाणाव आमी आवय बापूय जायते फावटी आमच्या भुरग्यांक ओडटा मिसाक वचपाक. पूण ह्या भुरग्यान आपल्या आवय बापायक सोयऱ्यान दायऱ्यांक मिसाक वचोंक देवाचें उतर वाचोंक नेट घेतलो. आनी मोगाळ बाबडींदो ताका इतली देवाच्या मोगाची रूच आसली, इतलो जेजूच्या अनुभवान तो वाडलेलो की हो अनुभव तो दुसऱ्यांक वांटूंक सोदतालो. आनी त्या खातीर तो कंप्युटर एक्सपर्ट आसलो. देवान दिल्ली जाणवाय ताणें ही बऱ्या कामा खातीर वापरली आनी ताणें एक वेबसायट घडलें खंय आनी युक्रिस्टीक मिरेकल्स पवित्र मिसाची बेटेच्यो मिलाग्र्यो जातात त्यो ताणें सगल्यो एकठांय करून सुमार 136 मिरेकल्स ताणें एकठांय करून परगटूंक तो वावुरलो. इतली ताका उमेद आसली, इतली ताका कुशालकाय आसली, इतलो तो अनुभव एनकावंटर जेजूचो घेतलेलो तो दुसऱ्यांक तो वांटूंक सोदतालो. आनीक ताका फुटक्या नशिबान हो देवाची निर्मण कशें हें ल्युक्योमिया जावन कॅन्सर कशें जावन 15 वर्सांची पिराये तो मेलो. आनी मोत्ताना ताचे लागीं जायतीं जाणां म्हणटालीं तूं दूख सोंसताय न्हय. ना, हांव दूख सोंसिनाय. हें दूख सोंसताय जाल्यार म्हाका जेजू म्हाका बरें दिता. आनी तो मोत्ताना अशें म्हणीकूय हांव मेलो जाल्यार म्हाका दूख भोगोना. कित्याक हांवें वेतातूय ही कुशालकाय वांटल्या. आनीक आतां हांव मोत्ता जाल्यारूय हांव कित्याक दुखेसना, कित्याक हांवें 1 मिनट पासून म्हणजे केन्नाच इबाडूंक ना. न्हय म्हूण हांवें म्हज्या जिवितान वायट करूंक ना. ताचें तोंड पयल्यार तुमी पळयतल्यात काय बरी ताची तोंडाची रेडियन्स आमी म्हणटा, कुशालकाय कशी ताच्या तोंडार दिसता. आनीक हो एक तरणाटो आपणाच्या ह्या उतरांतल्यान कोदनांतल्यान जेजूक अनुभवल्या उपरांत दुसऱ्यांक वांटलो. मोगाळ बाबडींदो असले आमी जायते मनशां पळयता. आडकुडीन पासून ही जेजूची कुशालकायची जाणी ताणें अनुभवल्या ती दुसऱ्यांक वांटतात. आयचें सांत सेंट कॅटरीन ऑफ अलेक्झांड्रिया
तुमी जाणान तें एक तोदनाटें कशें एक 14 वर्सांचें आसतनाकूय सुमार तिका एक दर्शन मेवलें तें इजिप्टाची एक ग्रेस मनशाच्या घरान जल्मल्लें आनीक एका दिसाक तें क्रिस्तांवूय आसलें त्या काळाचें तें क्रिस्तांवूय आसलें एका दिसाकूय तिका सायबीण दिसती पडली बाळकाक घेवन आनी हें दर्शन तिणें मानून घेतलें की जेजूचो पाटलावदार तिकाय जावपाक हें आमंत्रण म्हण आनी ती क्रिस्तांव जाता क्रिस्तांव जाल्या उपरांत तें त्या काळाच्या राजाक ताचे पोलाशीन वचोन ताचें पातकां सांगता ताची अस्कोताय सांगता आनी त्या खातीर राजाक राग येता तिका बणकुणींत घालता आनीक तें सोडिना म्हणून धर्म तिची तकली कातून तिका जिवी मारता पूण तिणें सोडूंक ना जेजूक सोडूंक ना हो जेजूची कुशालकाय अनुभव घेतलेलो तो तिणें आपल्या जिवितान वाडलो ओय मोगाळ बाबडीनो आयच्या जिवितान आमकांय जसो सान फ्रांसीस शावेरानूय आपल्याच्या जिवितान तेंच केलें एक पावटी जेजू भेटल्या उपरांत मागण्यांतल्यान आनी अदीक करून इनास दे लोयला ह्या ताच्या फुडाऱ्या वरवीं तो जेजूचो अनुभव घेतलेल्या उपरांत हें दर्शन घेतलेल्या उपरांत तें ताणें आपणाच्या जिवितांत आपणायलें आनी जोडी मोडी शिपडोन हो जेजूचो मोग ताणें वांटलो चड पिरायेचो तो चड उत्तर पिराय ताका मेळोंक ना तो 42 वर्सांची पिराये सान फ्रांसीस शावेर मेलो 10 वर्सांची ताचे मिसांवांचो वावर पूण ह्या 10 वर्सांनी कितले गांव ताणें माडयले मोगाळ बाबडीर ही कुशालकाय ताका आहली आनी तो एके चिटीन म्हणटा आपल्या फ्रेंड्सांक बरयता चीट फ्रांसाक आनी पुर्तुगालाक म्हाका बॉब मारूंक दिसता म्हणटा ह्या युनिवर्सिटीच्या तोरेतान तुमी बिस्तो टायम इबाड करतात ही कुशालकाय आयकोंक जेजूची जायतीं जाणां आशेतात तांकां तुमी परगटूंक येयात ओय मोगाळ बाबडीनो असलें आमचें जिवीत आमी पळयता जायत्या सांतां भक्तांच्या भाव भयणांचें जिवीत आयज तुकाय आनी म्हाकाय तेंच आपयता आयच्या वाचपांनी आमी नियाळ केल्यार तेंच आमकां दिसून येता आयच्या शिववर्तमानांत आमी पळयलां कोण भाशेन लोकांच्या शिववर्तमानांतल्यान हो बरोवपी जेजूचीं उतरां आपणाचीं करून म्हणटा तें म्हणल्यार आमच्या जिवितान कोश दूख आडकोडी येतल्यो तुमच्या जिवाक तुमच्या आंगार येतले तुमकां मार पडटलो तुमच्या जिवितान जायतें तुमी भोगूंक पडटलें पूण थीर रावात हे कुशालकाय परगटूंक तुमकां आडकोडी आसतल्यो तेन्ना पासून तुमी थीर रावत आनी आमी पळयता ओय मोगाळ बाबडीनो कितल्याच भाव भयणांनी कितल्या मिशनरांनी कितल्या जेजूच्या पाटलावदारांनी ही कुशालकाय परगटूंक आडकोडीन पासून ताणें आपलें जिवीत भेटयलें त्या खातीर आयज तुकाय म्हाकाय हें वाचप आयज तुकाय म्हाका हें आयचो विशय आपयता आमच्या जिवितान असलेंच करूंक आमकां मोगाळ बाबडीनो अनुभव आमचे लागीं आमकां अनुभव ना आमी दुसऱ्यांक सांगूंक जायना तुजे लागीं ना तें तुज्यान दिवंक जायना आनी त्या खातीर पयलें गरजेचें कितें एनकावंटर विथ जेजस देवा जेजूच्या एकचारान आमी वाडपाक ताच्या संबंदान आमी वाडच्याक ताचें दर्शन आमी घेवच्याक आमकां किरीत भाशेन आयच्या वाचपा आनी आयचो विशय आपयता आनी त्या खातीर आमचो पाप साहेब फ्रांसीस अशें म्हणटा एवरीथींग इन आवर लायफ टुडे जस्ट हॅज इन जेजसीस टायम बिगिन्स वीथ एन एनकावंटर म्हळ्यार जेजूच्याय काळार आहले ते भाशेन आतांच्याय काळान सगळें जिवीत सुरू जाता ह्या जेजूच्या संबंदान आमी जियेता तेन्ना त्या खातीर मोगाळ बाबडीनो आमच्यांनी बरेपण दुसऱ्यांक दिवंक जावचें ना ते जे मेरेन आमी जेजूच्या एकवटान ताच्या संबंदान ताचें दर्शन आमी घेना जाल्यार आनी त्या खातीर हें दर्शन घेवची गरज आसा मोगाळ बाबडीनो आमचो पाप साहेब आनीक एक काय बरें सांगता ताणें एक बरें एपोस्टलीक एक्झॉर्टेशन आमी ताणें काडलेलें आहा एवांजेलिक गावडियम द जॉय ऑफ द गॉस्पल शिव वर्तमानाची कुशालकाय आनी थिंगा तो म्हणटा द जॉय एवर न्यू ए जॉय वीच इज शेड म्हळ्यार कुशालकाय शिव वर्तमानाची सदांच नवी आतां ती नवी जाल्यार आमी ती परगटूंकूच जाय ती कुशालकाय परगटूंक जाय म्हणटा आनी कितें म्हणटा द डिलायटफूल अँड कम्फर्टींग जॉय ऑफ एवंजलायझींग इटर्नल न्यूज म्हळ्यार केन्ना आमी कुशाल जेन्ना आमी बरेपण वांटता तेन्ना त्या खातीर मोगाळ बाबडीनो तुकाय म्हाकाय जायती संदी मेवता
ही कुशालकाय शिव वर्तमानांची कोणाच्यान काडूंक जायना. डिफरन्स आसा हॅपिनस म्हूण आहा आनी जॉय म्हूण आहा. हॅपिनस म्हणटा तें टेम्पररी, आयज म्हाका कोणें कितें पयशे दिले हांव कुशाल आसता. जॉय म्हणटा ती खंयचेय परिस्थितीन जावं ती म्हजी कोणाच्यान काडूंक जायना. आनी खरी कुशालकाय जावन आसा जेजू. आनी खरी कुशालकाय हे जे सान फ्रांसिस्काक मेवली, सान कातारिनाक मेवली, कार्लो आकुतिसाक मेवली आनी ताणें जायत्या सांतां भक्तांनी ती आपल्या जिवितान वांटली. तो त्या खातीर मोगाळ बाबडींदो आयज आमच्या जिविताचो कितें जबाब जावं दी. पयले सुवातेर आमी दुसऱ्यांक दिवंक जायना. जशें हांवें म्हणलां, आमकां म्हजे लागीं ना जाल्यार कोण म्हजे लागीं पयशे मागोंक आयला 10,000 समजुया आनी तुजे लागीं ना जाल्यार तुज्यान दिवंक जायना. त्या खातीर आयज पयली वस्त गरजेची कितें, वी हॅव टू हॅव द पर्सनल एनकावंटर. जेजूच्या संबंदान वाटपाची गरज आसा. त्या खातीर मोगाळ बाबडीन हें कशें करतलें आमी मागण्यांतल्यान, आमच्या देवाच्या उतरांतल्यान हो जेजूच्या संबंदान वाटपाक तुका म्हाका जायती संदी आहा. हे खातीर ह्या दिसांनी जायतीं भाव भयणां म्हणटात, फादर आमी जायतें शिकल्या हे कोवीड काळान, कोरोना व्हायरसाच्या काळान. हांव म्हजी कुशालकाय म्हाका आतां परतून मेवली. म्हाका दिसतालें कुशालकाय ह्या वस्तूंचेर आहा, कुशालकाय भायल्या ह्या दोबाज्यांचेर आहा, कुशालकाय म्हजी जायत्या भायल्या म्हजें रेकॉग्निशन आमी म्हणून ताचेर आहा. पूण आयज म्हाका गमलें खरी कुशालकाय जेजूच्या संबंदान आहा. म्हजो वेळ हांवें अदीक वाडयलो मागणें करूंक, देवाचें उतर वाचूंक, आनी तातूंतल्यान म्हाका खरी कुशालकाय मेवल्या. तातूंतल्यान हांव ह्या आडकोडेन पासून अदीक समाधानाचें जिवीत जियेता. वय मोगाळ बाबडीनो, कितें भाशेन आमी दुसऱ्यांक वांटूंक जावचें ना जे मेरेन म्हजे लागीं जेजू ना. त्या खातीर आयज तुकाय म्हाकाय आदार मागुया. म्हाका तुका मागण्यांतल्यान, देवाच्या उतरांतल्यान ह्या संबंदान हें दर्शन आमी घेवंक आनी हें दर्शन तुका म्हाका कुशालकाय जावं. दुसरे सुवातेर दर्शनान घेतलेलो अनुभव आमी दुसऱ्यांक वांटूंक. तुमी जाणात जायती फावटी आमचीं भुरगीं पास बी जालीं जाल्यार वो कितें तांकां इनाम मेवलो जाल्यार आमी कितें करता, आमी दुखून कितें आमकां बरी कुशालकाय खबर मेवली जाल्यार आमी ओगी जिरोवन रावना. ती जिरोयना आमीच. आमी कोणाक फोन मारता, आमी कुशाल जाता आनी ती आमी परगडटा. आनी त्या खातीर मोगाळ बाबडीनो, जेजूची कुशालकाय म्हाकाच दवरूंक जायना. तूं कुशाल आहा तेन्ना कितें करताय, कुशाल जावन दुसऱ्यांक सांगताय. तेच भाशेन ही बरी कुशालकाय हांवें पयलीं म्हणजे कुटुंबान सुरू करूंक जाय. घरान कुशालकाय, तूं कुशाल आहा होऱ्यान जेजूचो पाटलावदार कसो, ती हांवें कुशालकाय म्हज्याच घरान वांटूंक जाय, म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या गोंयच्यांक. आनी त्या खातीर कुशाल, ए सॅड सेंट इज ए सॉरी सेंट आमी म्हणटा. हे दुखे सान तो कुशाल सांत न्हय. त्या खातीर मोगाळ बाबडीनो, तुकाय म्हाकाय जेजूची मेवल्या ती कुशालकाय आमी आमच्याच घरान वांटुया. हें बरेंपण जेजूचें दर्शन म्हाका तुका मेवलां तें आमी वांटूंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर आमी समाजाक, आयज आमी पळयता समाजान जायते निराशीपणां, जायते भाशेच्या अत्याचार आमी म्हणटा, एट्रॉसिटीज आहात. जायते भाशेचे आमी गोंयांत देखून पळयता कितलेशे प्रश्न आहात. हे प्रश्नान जावन आसा शिव वर्तमान, ही जॉय ऑफ द गॉस्पल, शिव वर्तमानाची कुशालकाय, हें बरवाशाचें जिवीत आमी वांटचें आसता. आनी त्या खातीर मोगाळ बाबडीनो, सान फ्रांसीस शावेरान, भाग्यवंत कातारिनान आनी हो तरणाटो कार्लो आकुतिसान 15 वर्सांची पिरायेर ताणें कितें केलें तें पळयात. काय बरें ताणें ही जेजूची बरेंपण ताणें वांटलें आनी भेटयलें. त्या खातीर तुकाय म्हाकाय संदी मेवता. आयज जायते भाशेची तुका म्हाका संदी आहात. कांय पिरायेची आहात ती म्हणटली आमकां आदीं आहलें नासलें, इतलें आमकां मेवंक ना. वय मोगाळ बाबडी, तुका म्हाका संदी मेवली. आयज आमकां इंटरनेट आहात, म्हजे लागीं वॉट्सॅप आहा, म्हजे लागीं दुसरे भाशेची गॅजेट्स आमी म्हणटा ती आहात. तातूंतल्यान आमी मॅसेजी धाडूंक जाता, दुसऱ्यांक कुशालकाय धाडूंक जाता. एक आमी फोन करता तेन्ना दुसऱ्यांक दूख परगडचे बदलेक कुशालकाय परगटूंक जाता. दुसऱ्यांचे दुखान वांटो घेवन तांकां आमी बरवासो दिवंक जाता. हें करूंक पयले सुवातेर आमी जेजूच्या एकवटान रावची गरज आसा. त्या खातीर आयज सान फ्रांसीस शावेराची, भाग्यवंत कातारिनाची आनी जायत्या सांतां भक्तांची आनी तूं बऱ्या मनाच्या मनशाची देख घेवन तुज्याय म्हज्याय जिवितान हें कुशालकाय जेजूची शिववर्तमानाची आमी घेवन ती वांटूंक आमकां कृपा आदार मागुया.
आमी मोगाळ बाबडींदो बोरवांशाची मनशां. वी आर द पीपल ऑफ होप, वी आर पीपल ऑफ जॉय. आनी आमी जाणाव 12 देणी आहात पवित्र आत्म्यांची, तातूंतलें एक देणें जावन आसा खुशालपण, जॉय. ते खातीर मोगाळ बाबडींदो तूं आनी हांव दुसऱ्यांक भेटता तेन्ना, तूं आनी हांव दुसऱ्यांक म्हजें जिवीत भेटता तेन्ना तातूंतल्यानूय आमी खुशालकाय वांटूंक, दर्शनान मेवलेलें देवाच्या आदारान तें आमी जिवीत दुसऱ्यांक वांटूंक त्या जेजूची कृपा आनी आशिर्वाद आमकां ह्या मिसान मागून घेवया. आनी उबी रावन आमची थोडी मागणी बापाशीं दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या बागुयन जिविता वरवीं आपले पोरचेक जेजू दर्शनाचो अनुभव दिवंक आनी हे पिडे वेळार पोरचेच्या काळजान परवशाची कीट पेटोवंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल आसलेल्या पोरचेच्या फायद्याक पडटा तसले कायदे काडूंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागुया. आयज आमच्या कॅथेड्रलाच्या आस्कारणेची दोबाची परब सोबत ओंपतना आमी सगल्यांनी सदांच आमच्या क्रिस्ती तत्वांक तीर रावन जेवंक आमकां भेटतल्यांक लजे नासतना जेजूचे गोवाय जावंक आमकां बापाचें बोल मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागुया. आमच्या कुटुंबांनी आवय बापायक आपल्या भुरग्यांक हो जेजू दर्शनाचो अनुभव आपल्या जिवितांतल्यान आनी कुटुंबीक मागण्यांतल्यान फावो कर म्हूण तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागुया. ओ सुर्गींच्या बापा, ही आमी मागणी तुजी शिंदोल्ल्यान आनी आमचे मनान काळजांत आसलेल्या मागण्यांक दोयेन पाव म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. कितें घालताय त्या उंड्या, कितें घालताय ते काशी, यादीक बाबाच्या हातान कितें वेदीर दवरताय. म्हजो आनी तूं म्हजे काळीजानी म्हजो संतोष आनी तूं सगळी म्हजी चीड घालता. म्हजो आनी तूं म्हजे काळीजानी म्हजो संतोष आनी तूं सगळी म्हजी चीड घालता. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोदपुरविदा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. प्रार्थनांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेश्वर आमच्या मोगाळ बापा,
अलेक्झांडराच्या कातारिनान तुज्या रोगसाकच्याचें जोईत समोरंबून हो दिनवासनेचो योन आमी तुका भेटयता. तुज्या देण्यान बावडटा खातीर मोरोंक आज सर्गींची मोहिमा जोडूंक तांकां फावो जालें. तशेंच तुज्या देण्यान पातकाचें बोगसणें जोडूंक आनी शांतीन जिवंक आमकां फावो जावं म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवींग आमेन. सर्विश्व तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परादाय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पुर्विदार आनी सासणांच्या देवा, सोर काड्यान सोदाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कातरीन तुज्या रोगसाक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोन आनी आपलें रोगोत व्हरोन तुजी विचित पदवी दाखयली. हे पोरीं तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट कोत्ताय आनी अशें तांचे अस्कोतायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ सुपुनायन पळजोळायताय. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेद निरोंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र, 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 देवाचो सर्वेस्परतो. सुगारी संसार गोलान तुझ्याच वैभवान. उसळी तुका सोय सोय, उसळी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येतात तांकां सोय. उसळी तुका सोय सोय, उसळी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलीच कुशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आज समेस मनशां पासत तें वावरत येलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावटाचो गूड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला. जेजू नव्यान येतलो.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो सोडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शिवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरी आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. आमची गोची ओळखीची मरून गेल्यान तांचे खातीर मागता. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखार मोड पडयोंक फाव कर. आमा समेस्तांची आमची एक एकल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागिवोन झुजे बागिवोन धर्म दुता आसोर खाडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर बागिवोन फ्रांसीस शेवेरा बरोबर बागिवोन कातारिना बरोबर बागिवोन झुजेवाजा बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पोरवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. तोर मोगाळ बाबडींदो तुका म्हाका जायत्यो संदी मेवतात जेजूचें दर्शन घेवंक त्यो आमी इबाडीना जावं आनी तूं आनी हांव ह्या संवसारांत कितलीं वर्सां जियेतलो तो आमी नोकडो. काल वा कोतीस फकत 15 वर्सां जियेलो पूण ती ताणें सोबीत केलीं तीं वर्सां. त्या खातीर तुकाय म्हाकाय मेवता ती संदी घेवन आमी शिव ओट्टमनाची कुशालकाय दुसऱ्यांक हाजीर करूंक हो जेजूच्या एकवटान संबंदान आमी वाडोवंक आमकां आदार मागून म्हणुया. आमचे बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तरणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटांचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी. हातूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ओ जेजू आमचो सुमी सगळे परिस्थितीन आगोड परिस्थितीन देखून तो आमकां कुशालकाय आमकां संतोष ताचे जेवणाक असले मनान आमी वांटो घेतात ती सगळीं सुभागी. सुमिया तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
आत्मीक कमनिवा खातीर मागणें मोगाळाची येसू मोगाला जेसू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेतां हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आखोच तुका एकवटा तुजे गोडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. Love Jesu mogaluda Kitlo mogani samso Jesu shidis razrauta Kasamar soloita Tachi bogore प्रार्थूया. सोर पुरविदा देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, अलेक्झांडराच्या कातारिनाच्या रॉक साक्षिणीच्या जैताच्या दिसा ह्या सुरगेच्या जेवणात आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं तुज्या सुबाम देण्याने आमकां बोर ह्या तुज्या रॉक साक्षिणी आपल्या कोश्टां दोगां मदें जेजूच्या मोगा पासत दुस्मानाचेर वरीश झूज मांडलेलें तें दोळ्या मुखार दवरून आमचे अपराधे कोश तीर सोंसणीकायेन भोगूंक आनी भोक्तीबोंड जिविताचें जैत जोडूंक आमकां फाव कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं.
सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो असोर पुरविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान कुशालकायेन जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवान फ्रांसीस आमचे खातीर माग. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, आपल्या पेल्याक सोडवणेची वाट दाखोवंक तुजे पवित्र सोबेन भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक तुवें उपजयलोय. ताची देख घेवन आमच्या एकल्याच गुरू जेजूचो पाटलाव करूंक आनी आमच्या भाव भयणां बरोबर तुजेशी पावोंक आमकां सोमेस्तांक कृपा दी. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे. देवाचो आदार आसूंक आमचे थंय. San Francisco Xaviera, tuci guru goya shara, tu Jesus chasoinica, sodan zoi divo untor maca. Jesus chasoinica, sodan zoi divo untor maca. San Francisco
आसूं